थोडे दीस आदीं तुमकां हांवें फोकसींग म्हणजे कॅमेरा आसलो की ना आमकां सारकें फोकसींग करचें पडटा. कोणाचेर आमची दिशा आसा पळय ताचेर कोणाक आमकां ते फोटवार हाडूंक जाय मातशें एडजस्टमेंट करचें पडटा. दुर्बीण बायनॉक्युलर्स तेंय बी आमी तेच भाशेन फुडें जर पळोवंक जाय वो लागीं पळोवंक जाय जाल्यार एडजस्टमेंट करचें पडटा. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी कोणाचेर आमचो फोकस लायता? जेजूचेर जाल्यार आमी फोकसींग कशें करूंक जाय? आमची चिंतना आमची भावना तांकां आमी हाचेर जावंक जाय. दुसऱ्यांची चिंतना दुसऱ्यांची भावना आमची चाल तांची चाल हे तिनूय वस्तूंचेर आमचें म्हणलें तूं मन लावंक जाय. आमकां समजलें की ना पूण आमचो फोकस कोणाचेर? जेजूचेर. जेजून आमी बरो येता जेजू सोबे आमी सगळो दवरता ताचेर दवरलें की ना आनी आख्खा आमी आजीत जालीं की ना मागीर तो कितें करता? आयज आमकां ताणें सांगलां संवसारांत तुमकां असल्यो गोश्टी घडटल्यो पूण तुमी भियेनाकात. तुमचें ध्यान मन म्हजेर आसत तर हांव तुमकां संतोश दितलो. म्हणजे तो आमकां फोकसान हाडटलो. पावलू पळयात कितें करता पळय तो जुदेवां बरोबर जेजूचें बरेंपण शुभ वर्तमान परगटीत आसलेलो पूण ते वाद विवाद करताले ताचे बरोबर. पूण जो लोक जेजूचेर आपलें जिवीत थिरायता ताचे इश्ट रोमांकसान आयिल्ले ते रोखडेच म्हणलें ते समजोन जेजूच्या एकवटान जियोंक लागतात. पूण अशें जालें की ना पावलो कितें करता? आपले दोळे जेजूचेर लायता आनी जेजू ताका सांगता आतां तूं हांचे बरोबर वावरी नाकाय. हांवें तुका निवडला विदेशां बरोबर वावरच्याक. तुवें हांगसर वावर केलोय तुका कळ्ळें सगळें. आतां तूं निराशी जायनाकाय पूण तांचेशी वच. आनी हे भाशेन पावलू आतां विदेशांशी वेता. जे कोण ओण बाळार्थी आसलेले म्हणजे ते बाळार्थान आसात पूण तांकां आतां म्हजी बरी खबर सांग. आनी कोण सांगतलो? जेजूच सांगता. कित्याक ताचो पवित्र आत्मा आमकां ताणें दिल्लो आसा. तो सगळें आमकां आठवण करून दिता आनी आमी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तेंय बी तो शिकयता. हाका लागून आमचो फोकस सदांच जेजूचेर आमी दवरया. आनी कशे भशेन आमी प्रत्येक जाण दवरता तें तुमचेर अवलंबून आसा. म्हाका तरी हातूंतल्यान ह्या ताच्या म्हणण्यांतल्यान म्हजें जिवीत हांवें ताचेर थिरायलां आनी तें म्हाका सोंपें पडटा. पूण तुमी पळयात तुमकां कितें पडटा पळय तें. प्रत्येकान आपली जबाबदारी मानून घेवंक जाय आनी कशे भशेन तूं जेजूचेर तुजें जिवीत फोकस करून जियेताय ताचेर मागीर तुजो फुडार हातूंतल्यान घडोवन येतलो. तुका संतोश जाय जाल्यार जेजूशी. तुका शांती जाय जाल्यार जेजूशी. तुका दुसरें कितें जाय जाल्यार ताचेशी तुका मेळटलें. नाजाल्यार दुसऱ्याशी वचून आमकां कांय मेळोन बेश्टोच वेळ आमी वगडायता. तशी करची गरज ना. पूण जेजूशी आमी सगळीं जाणां हांगसर आसा तितलीं आयिल्लीं आसा तर आमी ताचेरूच आमचे दोळे थिरावया आनी ताच्या एकवटान रावन सगळें तो आमकां स्पश्ट दाखयतलो. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. सगळें आमचें सोबें आसा तितलें ताचें सोबें आसा. तें सगळें ताचे नांवान ताचेरूच दवरया आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो आनी हे परी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान बाळगून दवरून तो आमचें सोबें जें करूंक जाय तें करतलो. उलोवंक जाय तें उलयतलो आनी जियेतलो. जेजू आर्गां महिमा वखाणली तुका. आमेन.